세워 사스난 너만 두가 서비스보라 애들 세워 사스난 너만 두가 두보도 두보글리다 두치모이마 속약방가 두보도 두보글리다 두치모이마 속약방가 서비스보라 애클레세바 사스난 너만 두가 서비스보라 애클레세바 사스난 너만 두가 Soglen Dio Brodistiu, e misandami, piedade în speranță lemos, toșen Guilherme Fernandes, începe să magtăm, Guilherme Fernandes, acingoci azi mâine în țogura scurtat, surgâncepe pan, dacă aple șantint, visovat, gheog magtana, Cecilia Cutin, itu azi vardis, tijei pasodami maguia, surgâncepe pantica, buri bolachin buru. Azi आम्ही अदीस मागण्यां साधलेल्या एमिसा उपरांत आम्ही पुरम संस्कार आमच्या अवताराची दवरतल्या आनी वाड्या वाड्यांतली भाव भयणां एकठांय जावन जाता ती भाशेन कितें भाशेन मागतल्या जी इलेक्शन्स आमची जावची आसात 14 फेब्रुवाराची बरी भाशेन जावंक बरे प्रमाणीक सेवे चाकरीचे मनीस निवडून येवंक देवानूच आमचेर आनी आमचे सुबीत गोंयचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आनी आमची सगल्यांची मनां उजवाडावंक आनी आमी भायर सरून त्या दिसाक फावत असल्या उमेदवारांक आमचें मत दिवंक ही चिंतना मनान धरून बरे भाशेन हे मिसा बेठींत वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक हो तुमचे सव्या आसून तुमचे सव्या आसूं. प्रिच्या भाव भयणांनो, भावार्थ जावन आसा देवाचें देणें आनी देवाचें देणें म्हणटूच आमी भावार्था पासत मागची गरज. भावार्थ पयली सुवातेर आमी आमच्या जिवितांत तो घेवंक, तो अनुभवूंक आनी दुसऱ्यांक दिवंक. आयचे शुभ वर्तमानांत असलींच भावणां आमी पळयता जेन्ना ही वस्तोरी निराशी जायना, भावार्थान ती जेजूशी येता आनी जेजू तिचे सवें तिजे मिलाक कोत्ता, तिचे दुवेक बरी कोत्ता. आयज फिग्रोज मात बायगोंत इस्कॉलास्टिका तिची परब समोरता. चवथ्या शेंकड्यांत ती जियेली. कितें भाशेन मोठवाशी जिविता वयर आनी भोव करून हे मोठांत हे नेम कायदे आसात ते फुडें व्हरूंक आनी मोठाचें जिवीत आनीक भोव उर्बेन फुडें व्हरूंक जाय तो तेंको तिणें दिलो. आयज तिका फुडें घालून आमकां असलोच भावार्थ मागुया. सुखांत तशें दुखांत जेन्ना आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाता तेन्ना अखंड भावार्थ आमी आमच्या जिवितांत अनुभवल्या उपरांत दुसऱ्यांक दिवंक हे मिसाचे भितींत कोतकोतायेन मागुया. जितली पावटी आमी आमच्या जिवितांत भावार्थान निराशी जाल्या हे सगळे पातकांची दूख धरून बराबर उचारुया. हांव पातकी सोपविदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओमचो अपराध, ओमचो अपराध, ओमचो उडो अपराध. हे पासत बायगून सदांच्या वारमारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोपविदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. So
प्रार्थुया. देवा आमच्या सोडवणारा बायगोंत इस्कॉलास्टिका तुजी विस्वाशी आंकवारीची पौरप आयज आमी संतोशान समोरता. जेजूच्या मोगान दवरलेलो आंकवार बेस मानान लेखूंक आनी आमच्या दोर एकल्याच्या बेसांत ओतम्या कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक आमकां कृपा दिमून आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सांगता जियेतान राजव चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सालोमाव उत्तर पिरायेर पावतोच ताच्या बायलांनी ताचें काळीज पोरक्या देवाशी ओडून व्हेलें. ताच्या बापाय दाविदाचें काळीज सर्वेस्परा आपल्या देवाचे कुशेक राजी आसलें तशें सालोमावाचें नासलें. आस्तार्ते ए सिदोनियांनी लोकांचे देवीचो आनी मिल्कोम ए आमोनियांनी ओळशिकेचो सालोमाव पाटलाव करूंक लागलो. सर्वेस्पराक मानवना तें ताणें केलें. ताणें आपल्या बापाय दाविदा भाशेन सगल्या काळजान सर्वेस्पराचो पाटलाव करूंक ना. तेन्ना जेरुजालेचे उदेंती वाटेन एका दोंगरार कॅमॉक्स म्हणलेल्या मावबितांच्या देवाक आनी मिल्कोम म्हणलेल्या आमोनिताच्या देवाक एक ऊंच वेदी बांदली. तशेंच सगळ्या आपल्या पोरक्या बायलांक वेदी बांदून दिल्यो. त्यो बायल्यो आपल्या देवाक धूप घालताल्यो आनी योद्न भेटयताल्यो. सर्वेस्पर सोलोमावाचेर रागार जालो कित्याक ताणें आपलें काळीज इस्रायेलाच्या सर्वेस्परा देवा लागीं पयस काडलोलें. सर्वेस्पर ताका 2 फावटी दिश्टी पडून पोरक्या देवाचो पाटलाव करिना जावंक हुकूम घालो. पूण सर्वेस्परान ताका सांगलोलें तें सालोमाव पाळूंक ना. आनी सर्वेस्परान सालोमावाक म्हणलें, असलें खोटेपण केलें आनी म्हजो करार आनी आज्ञा सांबाळूंक नाय देखून हांव तुजी राजवटकी खरेंच खाण घेतलो आनी तुज्या एका सेवकाक दितलो. पूण तुज्या बापाय दाविदाक लागून तुज्या जिवितांत हांव अशें करचो ना. तुज्या पुताच्या हातांतली ती काडटलो तें खरें. तरी आसतना सगली राजवटकी हांव ताच्या हातांतली काडचो ना. पूण म्हज्या सेवका दाविदा खातीर आनी हांवें विंचून काडलेल्या जेरुजाल्याक लागून तुज्या पुताक एक कूळ बांदून दवरतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. आमचो जबाब. तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. सगळीं म्हणुया. तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात तीं सगळीं बागी. तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. म्हजेशी हे म्हाका आदार दी. जबाब. तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. उरफाटी राष्ट्रां कडेन लग्नाचो संबंद करून तांचे जिणेची चाल आपणे दवरली. तांच्या मुर्तींची पुजा करूंक लागलीं. ह्यो तांकां फास जावंक पावल्यो. जबाब. तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. देंवचारांक ती आपल्या पुतांक आनी धुवांक मारून भेटोवंक पावलीं. आपले पोरचेचेर सर्वेस्पर बरोच कोपलो. आपल्या दायजाची ताका वीट दिसली. जबाब. तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार. सर्वेस्परा जोय जोय. सर्वेस्परा जोय जोय. सर्वेस्परा तुमच्या काळजांनी वोपलां
आनी तुमकां तारण दिवंक सुक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात. Salvis vorat Zoizon. Salvis vorat Zoizon. Salvis vorat Zoizon. Salvis vorat Zoizon. सोर्बेस्पो तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सुन्या. जेजू थंयचो उठून तीर प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. हें कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर जाले शिवाय उरली ना. ताचे विशीं आयकना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. तिचे दुवेचे देंवसार बसलोलो. ती बायल विदेशी आनी जल्मान सिरो फेनिकारां आनी आपली दुवे वेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली. ताणें तिका जाप दिली, गोडच्या भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावं दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवप सारकें न्हय. पूण तिणें पट्टी पाडून ताका म्हणलें, होय सायबा, पूण मेजा तोळा आसात तीं सुणीं भुरग्यांचो उरता तो किस्पुरो खातात. आनी ताणें तिका म्हणलें, हे तुज्या उलोवपाक लागून वच, तुजे दुवे वेलो देंवचार भायर सरलो. आनी घरा वच जाल्यार आर्तुनार आड पडलोलें चेडूं तिका मेळ्ळें आनी देंवचार ताजे वेलो गेल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणींनो, आयचें शिव वर्तमान भावार्थाचेर ठेवलेलें आसा. आनी जसो हांव तुमकां सांगतालो सुरवातेक, भावार्थ जावन आसा देवाचें देणें. आनी देवाचें देणें म्हणटूच भावार्था पासत मागणें करचें गरज. आमचो भावार्थ कोण जावंक आनी भावार्थ कितें भाशेन आमचे जिवितांत आसूंक जेन्ना आमचे जिवितांत वयर सकयल जाता. सोरेन किर्केगार्ड हो फिलॉसॉफर, तोच गिन्यान, तो म्हणटा, फेथ इज अ लीप इन द डार्क. भावार्थ म्हणजे एक उडकी काळोखांत. ते काळोखांत कितें आसा तें आमी नकळत. थंय उदीक आसा, फुलां आसात, कांटे आसात, आमी नकळो, पूण आमी उडकी मारता दोळे धांपून. हेच भाशेन आमचो हो भावार्थाचो गूट जो आमी मिसाचे भेटेन उदगात्ता. जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. आमचे मदल्या कोणें एकल्यान बी जेजूक जिवन जातना पळोवंक ना, पूण भावार्थान आमी मानता जेजू जिवन जाला आनी परत येतलो. प्रिच्या भाव भयणांनो, जसो हांव सांगतालो, भावार्थाची परिक्षा जाता जेन्ना आमचे जिवितांत वयर सकयल जाता, जेन्ना आमचे जिवितांत दूख येता. म्हाका एक धाकटी काणीचो स्टोरीचो उगडास आयलो. एका खंय गांवांत सर्कस आसली आनी ती सर्कस पळोवंक जायतो लोक येय, कित्याक ती सर्कसीचो हिरो, मुख्य कलाकार जो आसलो, जायत्यो वस्तू कोत्तालो ज्यो आमी आमच्या दोळ्यांनी मानूंक जायना तसल्यो. आनी ही खंय सर्कस हे गांवांत सुमार 1 म्हयनो चल्ली. 2 दिसाक सांजेच्या वेळार 7 वरांचेर जेन्ना शो जातालो, जायतो पुजी लोक तो ही सर्कस पळोवंक येतालो. आनी दर एका दिसाक सर्कस सोमच्या आदीं हो कलाकार येवन लोकांक विचारतालो, हांवें जायत्यो ट्रिक्स करून तुमकां दाखयल्यात, पूण निमाणे दिसाक जेन्ना हे गांवांत आमी निमाणे दिसाक ही सर्कस कोत्तले तेन्ना हांव तुमकां एक ट्रीक दाखयतलो. आनी निमणो दीस आयलो आनी सदांचे भाशेन जायतो लोक उरपुंजिनी भुल्लोलो आसलो ताज्यो ट्रिक्स पळोवंक.
आनी भू करून कितें तो निमणे दिसाक आमकां दाखयतलो हें लोक आपल्या दोळ्यांत तेल घालून पळयतालो. सदांचे भाशेन हे कलाकारान आपल्यो ट्रिक्स सुरू केल्यो. निमणे वेळार सदांचे भाशेन ताणें वयर दोरी बांदली आनी दोरी वयल्यान तो चलून गेलो. थोड्या वेळान आपल्या हातांत सदांची बरी ताणें उदकान बोतलेल्यो बालद्यो घेवन चल्लो. थोड्या वेळान जायते वेट्स आपल्या हातांत घेवन तो चलून गेलो एका कुणशाक सावन दुसरे कुणशाक. आनी सर्कस काबार जावचे आदीं ताणें म्हणलें, हांवें तुका म्हणलेलें निमणे दिसाक हांव तुमकां एक ट्रीक करून दाखयतलो. ही ट्रीक हांव आतां कोत्तां, पूण ही ट्रीक करूंक म्हाका तुमचे मदले 2 जाण जाय. आनी हे वेळार ताणें विचारलें, तुमी म्हणजे भार दवरतात, विस्वास दवरतात? आनी लोकांनी म्हणलें, वय, असल्या मनशाक आमी केन्नाच पळोवंक ना, तुज्यान कितेंच करूंक जाता. आमी तुजी भार दवरता, विस्वास दवरता. खरेंच? ताणें विचारलें. लोकांन व्हडल्यान भोव मारली, वय, तुजे असल्या मनशाक आमी केन्नाच पळोवंक ना, तुज्यान कितेंच करूंक जाता. आनी हे वेळार हूंय ते कलाकारान म्हणलें, सगळे दारवंटे उठे जावं दी. हे वेळार जो लोक वचूंक सोदता तांकां वचूं दी, पूण कोणूच आपल्या जाग्या वेलो हालूंक ना. तेन्ना ताणें म्हणलें, हांव आतां ही ट्रीक कोत्तां. परत हांव ही दोरी वेल्यान चलून वेतलो, पूण हे वेळार हांव म्हज्या हातांत वेट्स ना दुसरी वस्तू घेवन वचचो ना. पूण तुमचे मदले म्हाका जाय 2 जाण आयलेली, तुमकां दोगांयकूय हांव म्हज्या हातांनी घेवन एक कुणशाक तान दुसरे कुणशाक वेतलो. आनी हे वेळार होच लोक जो म्हणटालो, तुजे असले मनशाक आमी केन्नाच पळोवंक ना, कलाकाराक पळोवंक ना, कोणूच फुडें येवंक ना, भियेले. आनी आस्ते आस्ते एक एकटो करून गेले, घरा गेले. निमणे वेळार कोणूच आसूंक ना. प्रिच्या भाव भयणांनो, असली गोत आमच्या जिवितांत जाली. भावातान मानताले, भावात आमचो आसा, उकोंड आसा, पूण जेन्ना तांचो वेळ आयलो हे भावार्थाची तलाश करून परिक्षा करूंक, हे वेळार ते सगळेच गेले. हीच भाशेन आमच्या जिवितांत घडटा. जेन्ना दुसरो आमची भाव भयण दुयेंत आसतात, तांच्या गोऱ्याब्यांत मरण येता, वयर सकयल जाता, तेन्ना आमी तांचे गोऱ्याब्यांत भेट कोत्ता, म्हणटा भियेनाका, जेजू देव तुजें सवें आसा, सगळें बरें जातलें, समाधान जातलें. पूण असलेंच आमच्या जिवितांत आयलें जाल्यार कॅन्सराची बिमारी, दुयेंस वा आनीक वायट आमच्या जिवितांत घडलें, कोण आमचो संपलो, वयर सकयल कोणाची नोकरी गेली, हे वेळार आमचो भावार्थ हालता. आनी हालून कितें आमी कोत्ता? खरें देवाक आमी विसरता. कातोलीक फिगूर जितले भायर सोदता, दुसरे पंगड्यांत जम्यांत आमी थंय वेता. दुसरे वेळार आमी म्हणटाले, आमचो भावार्थ आसा कातोलीक फिगोर्जीचेर, देवाचेर, जेजूचेर. पूण जेन्ना आमची तलाश जाता, परिक्षा जाता, तेन्ना प्रिच्या भाव भयणांनो, आमी हो भावार्थ, उकोंड भावार्थ हाक साक्षी दिवंक आमी फाटीं सरता. आनी असलेंच आयज आमी हे शिव वर्तमान पळयता. ही वस्तोरी जेजूशी आयली, जेजू जुडियो कास्तीचो, ही वस्तोरी दुसरी जातीची जेजूशी येवन मागता, म्हजी धुवेक बरी कर. आनी जेजूक म्हणटा, भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवप सारचें न्हय. आनी हे वेळार ही वस्तोरी म्हणटा, पूण मेजा सगळी सुकून बुसलेले पेटे पडटा, ते उंड्याचे कुडके खातात. हीच भाशेन म्हाकाय तूं कितेंय दी. आनी हो तिचो भावार्थ पळोवन जेजू तिची धुवेक बरी कोत्ता. प्रिच्या भाव भयणांनो, जशें हांव सांगतालो, भावार्थाची परिक्षा जाता जेन्ना आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाता, सूख दूख येता. लोक संस्कारांत आमी पळयता, एक तरणाटो आनी हे लोक जातलीं चिवडूं एकामेकाक भास दिता, सुखांत तशें दुखांत. हांव तुका विस्वाशी रावतलीं, तुजो मोग करतलीं म्हूण हांव भास दितां. पयलीं 1-2 वर्सां बरीं चलतात, पूण जेन्ना जिवितांत वयर सकयल जाता, गरीबसाण येता, सिर्वीस येता, पिडा येतात, भुरग्यांचे प्रश्न येतात, तेन्ना आमी पळयता, आयकता, जायते जाण डिवोर्स, सेपरेशन घेवंक फुडें येतात. आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाता तेन्ना विस्वासाची ओकोंड खांब्या जावंक आयचें शिव वर्तमान आमकां आपयता. आयज विग्रोज मात बायगो ती स्कॉलास्टिका, ही कुंवारी
तिचें परब आयज समोरता. 4थ्या शेंकड्यांत ती जियेली. तिजो भाव बायगुंत बाजील कितें भाशेन मोटवाशी आसलो आनी तिणें हे मोटवाची जिवितान आनी भोव करून मोटाचे कायदे मॉनस्टीक लायफ हे फुडें व्हरूंक जाय तो तेंको आपलो दिलो. आंकवारी जिवीत तिणें सांबाळ्ळें. आंकवार ती रावली. आपल्या जिवितांत भावार्थाक अनुभव आनी भावार्थ फांकारूंक ती वावुरली. आनी असली गोत जायत्या सांताच्या जिवितांत आमी पळयता. आमकां असलो चोखूण भावार्थ दिवंक हे मिसाचे भेटीन मागुया. भोव करून भावार्थाचे साक्षी जावंक जेन्ना आमच्या जिवितांत दूख येता वयर सकयल जाता. प्रिच्या भाव भयणींनो, आयज जशें आमच्या पाद विगारांत सांगलां, आयचे आमच्या 2 प्रांतांत आमची विगोर्जींत मागणें जातली. पवित्र संस्कारा मुखार आमी मागणें कोत्तल्यो. आमची विसणूक येतात, इलेक्शन येतात. बरी जाणवायेन आमी आमचें मत थंय मारूंक कितें भाशेन आयज विगोर्जींत येवन थोडो वेळ आमी साळुया. थोडे प्रश्न आमी आमचे समाधांत आसलेले आनी असले प्रश्न सुटावे कोत्तेले उमेदवारांक आमी विचून काडुया. पयलें म्हणल्यार भलायकी. आयज आमची सगळ्यांचीच भलायकी इबाडल्या. आयज म्हणटात 3-3 वर्सांनी एकटो मनशाक कसलें ना कसलें दुयेंस येता आनी हे वेळार आमी थंय धांवता कित्याक हॉस्पिटलां आमची बरीं नात. इतली सुविधा आमकां ना. असलें मन आमचें जावं दी. असले उमेदवारांक आमी विचून काडून दी जे आमचे भलायकीचो हुस्को तांकां आसा. दुसरें म्हणल्यार शिक्षण, एडुकेशन. आयज आमच्या भुरग्यांक शिक्षणीक फुडें वचूंक 12वी वो कॉलेज जातूच आनी खंय एक कितें भाशेन स्पेशलायजेशन करूंक इतली सुविधा ना. हे मनान दवरून आमी शिक्षणीक मोरार वावुरलेले मनशांक विचून काडुया. तिसरें म्हणल्यार करप्शन. आयज आमी आयकता सगळे वेळार असली गोत्यो, असले मनीस जे असले करप्शनांत सांपडल्यात. करप्शन फ्री आसलेल्या मनशांक, उमेदवारांक आमी विचून काडुया. आनी समाजाची उदार कोती पासत वावुरतले जंय आमचे समाज, आमचे वातावरण सांबाळटले उमेदवारांक आनी वातावरण फुडें व्हरूंक बरें करूंक समाजांत वातावरणांत जाय तो आपलो तेंको दितल्या मनशांक, उमेदवारांक आमी विचून काडुया. 4-5 वस्तू आमच्या मनान दवरून प्रिच्या भाव भयणींनो, आयच्या दिसाक आमी विगोर्जींत येवंक प्रयत्न करुया. थोडो वेळ दिमीर पडून परम संस्कारा मुखार आमकां जाणवाय मागूंक. आखे आमचे गोंयचे पवित्र सुबेक, आखे आमचे गोंयच्या लोकांक पवित्र संस्कारा विशीं जायती जाणवाय तांच्या जिवितांत येवंक, मनांत येवंक आनी असले प्रश्न सुटावे कोत्तेल्या उमेदवारांक आमी विचून काडूंक आयज कितें भाशेन आमी मागुया. आनी जशें हांवें तुमकां सांगलां, आयज आमचो विस्वासाची जितले पावटी परिक्षा जाता, सुखांत दुखांत आमी सांपडटले ठाव ते वेळार हेच विस्वासाक भावार्थाक आमी साक्षी जावंक मिसाचे भेटीन फुडें वेताना कितें भाशेन कोतकोत्यान जेजुशी आनी बायगुंत इस्कॉलास्टिकाक फुडें घालून असलोच उखूण भावात आमकां मागुया. विठोने वेळार आमी गायन गावया. यादनीक उंडो समर्पिता C18 पेज 36. C18 पेज 36. Yadik uno somorpita amchi mona somorbuya atmi kudo doyar kurda karza amchi doyar korya Yadik da karos bitoyda Ami
rogoto cordida Più gravia chi savia म्हज्या बाब भयणीलो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोपविदा देवाक बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात Jest totally politan, आपल्या मनाखाली मोहिमेंत आमच्या नेती पवित्र विचारवा सर्वेस्वर मानून घेऊन प्रार्थया भोव व्हडत्या देवा आमच्या बापा बायकोंत इस्कॉलास्टिका चे जिवितांत तुज्या मोगाची विचित पदवी पोजोळटा ती ओळखून आमची सेवेचो व वखाणीचो येवन आमी तुका भोगतीन भेटयता आनी संवसारी वडोवण्यांक पाठ करून आनी सुर्गीच्या संतोशाचे ओत्रेकांनी भरून तुजी चाकरी ध्यान मोनीन करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी कालती पयन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसून आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोपविधान सासणाच्या देवा सवकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सुर्गीच्या राज्याचे खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भोगतां पासत तुजी विचित मोगाची मांडावळ आमी वाखणटाव आपल्या ओरुंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशाकुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय देखून सगल्या देवदूतां आनी भोगतां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच खोशेन कोस मरून सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासूंक तो मोडलो तो आपले सिसांक दिलो आनी मोडलें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिनवासूंक तो दिनवासलो ती आपले सिसांक दिली आनी मोडलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नवी आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोड पोर गोटुया
Gesù melo, Gesù জীবন জ্বালা, Gesù novia dolor, Gesù melo, Gesù জীবন জ্বালা, Gesù novia dolor. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शिवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पेत्मेचेर विस्तारलोली तुजी पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बायगून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळसोलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बायगून जिजोय तिजो पोती, बायगून दूतां, बायगून स्कॉलास्टिका आनी सवकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गांवक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सोरपोदविदार बापा सोर्वोदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमेन. भावार्थ देवाचें निर्णय आनी उकूण भावार्था पासत आमी मागणें करचें गरज. भावार्थाची परिक्षा जाता जेन्ना आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाता, आमच्या जिवितांत आमी निराशी जाता. हे वेळार भावार्थाची परिक्षा जाता. आमचो भावार्थ उकूण करूंक आनी भावार्थ देवाचें देणें म्हणटूच सदांच आमी भावार्था पासत देवा लागीं मागूंक कित भाशेन हे जेजूक फुडें घालून हो चोखूण भावार्थ आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरिकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोड पातकांतली सुटोय आनी सोड आकांतांतली वाटाय. कित्याक की पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक मोडलें. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजी पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजी खोशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजव चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दी. देवाची शिडी संवसारचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसारचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पुनरुज्जीवन जालोली जेजू हो पळय आसा. असतो जेजू जाका आमी पुनरुज्जीवन जातना देखूंक ना पूण भावार्थान आमी मानता, भावा स्विकारता की जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू नव्यान येतलो आनी हे जेजूच्या येण्याक आमी उतरिकता. शिडीच्या जेवणाक आपयल्या सगळीं आमी सुभागी. सोम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक आमीन. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया आमचे मोदल्या कोणाक D1 5:47 D1 पेज 47. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, तुमी आयज आमकां जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो केलें आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां भरलें. जेजूचें जिवीत दिसा दिसोदीक आमचे विनाशी कुडींत दिश्टी पडोवच्याक बायगोंत स्कॉलास्टिकाचे देखीन जेजूचें कोश्ट मरोवन आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकूच लोबडूंक आमकां गोठाय दी म्हूण आमी मागतां. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बांबडीनो आतां आमी हो आज दीस मागण्यांत सारता आसतना
आमी वाड्या वाड्यांनी नांवां घातल्यांत उपकार करून आमी येवया जेजूक सांगात दिवया 8 ती 9 नोमशीन पियाले मोरोड 9 ती 10 दुर्गावाडी आमाराल माशेदाले मोरोड 10 ती 11 व्हडलें बाट 1 2 3 11 ती 12 कार्दोज वाडो पाद्री बाट 12 ती 1 13 ती उजेन मुलाती जिलाले मोरोड आनी फ्रांजाले मोरोड 1 ती 2 वयतलें सांतिस्म गाळी बोंदये दोंदरें 2 ती 3 नागाळी केवणे आनी पोसरे बाट 3 ती 4 मार्टीस आनी नायराले मोरोड आमी हे सांगताक वांटो घेवया आनी मागुया जे भाशेन आमी आज आयकलां मागुया आमची इलेक्शन्स ह्या वर्साक बरी भाशेन जावंक फावो तसले उमेदवार आमकां मेळूंक देवाची कुशीक आमी सदांच राजी जावंक आनी जाणवाईन आमी सगल्यांनी आमच्या घरांतली भायर सरून आमी मतदान करूंक सर्वीस पो तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसूं सोपविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जेजूक येवकार दिवंक दिमी घालुया Oh
सगळे आमचे जिवीत तुझ्या हातांत आमी घालता. आमच्या जिविताचो ओरूम आनी शेवट तूंच. आयच्या दिसाची कांय वरां मोगाळ जेजू तुजे सांगाताक आमी सारूंक आनी हो दीस आनी ह्यो घडयो आमचे सोबीत सुंदर गोंयचे खातीर आमी अर्पिता. प्रत्येक 5-5 वर्सांनी जायते उमेदवार वेंचणुकेच्या आंगणांत भितर सरतात. आपआपले मॅनिफेस्टोज आपआपली स्वप्नां जाहीर करतात. मोगळा जेजू आज हिंग ओरां दिसाची आमी तुजे सांगताक सारतना तुवें आमकां दिल्ले सोबीत आमचे राज्याचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. आमची भूंय आमचें पर्यावरण आमची शेतां भाटां आमची पुर्विल्यांची गिरेस्तकाय ही आमची भूंय आमची आवय हे भुंयचेर आमचो उरूम जाला. हे भुंयेंतल्यानूच आमी उपजल्या. ही दोत्तोरी आमची आवय आमकां सगल्यांक जेजू ही आमचे भुमेचो मोग हे आमचें पर्यावरण सांबाळूंक हे आमचे सृश्टीचो आमी मोग करूंक आनी आमची सृश्टी राखपी सांबाळपी फुडारी उत्पन्न जावंक आनी आमकां मेळूंक आयच्या दिसाची थोडी वरां आमी तुजे सांगताक सारता. जेजू पयले सुवातेर आमची एक एकल्याची मनां उजवाडाय. जेजू जाणवायेन फिकिरीन आनी जबाबदारीन आमकां दिल्लो मतदानाचो हूक आमी सांबाळूंक आनी पाळूंक आमकां आयती कर. इतलीं सोगूट वर्सां आमकां कित्याक पडलां घुडी असलोच आमचो वेव्हार जाला. म्हाका कित्याक पडलां आनी अशें म्हाका कित्याक पडलां म्हूण जायतीं जाणां आमचीं भाव भयणां आमचे मदलीं आज नात जाल्यांत. मोगळा जेजू विवेकाचें मौन आमकां एक एकल्याक दी. हे आमचे सोबीत राज्याचो हुस्को आमचे काळजांत घाल. आज आख्खे गोंयांत सबंद गोंयचो लोक कातोलीक लोक आपआपल्या इगोर्जेंत एकठांय जावन मागणी करतात. तांच्या एकचारांत आमी आख्खी ताळगांवची फिरगोज आज तुका मागण्यांत सांगात दितात. दिंबयेर पडून तुजें आजीरपण बघून ते सिरोफिनिशियन अस्तुरे भाशेन आमचोय भावार्थ
उकोंड करूंक आमकां फाव कर. आमची कालती मागणी जेजू स्वीकार कर. ओगेपणान तुजे सांगताक सारिल्ल्यो ह्यो घडयो आमकां एक एकल्याक स्फूर्ती दिवं, काळजीदार करूं, बळवंत करूं. आनी ह्या मतदानाच्या वेळार फाव तसलेच उमेदवार, सेवे चाकरीचे मनीस आपलेपण विसरून दुसऱ्यांचे सेवेक हाजीर आसतले उमेदवार आमच्या सोबीत राज्याक गोंयांक फावो जावं. जेजू तुका सगल्यांची मनां काळजां थावी. तूं आमकां एक एकल्याक वळखताय. आमची तशेंच आमच्या उमेदवारांची मनां काळजां तूं जाणय. निस्वार्थीपणान पोट तिडकीन सेवे चाकरीन आमचे गोंयची सेवा करतले उमेदवार आमकां फाव कर. हे सोबीत भुंयचो आमकां एक एकल्याक हुस्को दी जेजू. आमचे पर्यावरण, आमची सृश्टी सांबाळूंक, तिची काळजी घेवंक, ती पवित्र म्हूण ओळखूंक आमकांय जाणवायचें विवेकाचें मन दी. आयचो दीस तुज्या सांगताक सारतना जेजू ह्या देव मंदिरान भितर सरून तुज्या सांगताक वेळ सारता आसतना तुजो आनी आमचो संबंद जेजू अदीक वाडय. अशें न्हय उतरांतल्यान पूण जिविताच्या चालींतल्यान आमचो भावार्थ उकोंड जावं दी.